Next question. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2B. Speaker sir, answer is as per cycle style. Referring question number 4A unstarred, Speaker sir, there is a reply in that that in case of Planet View Mercantile Company, there was a deed of addendum and a deed of rectification on annexure B, page number 7, question number 4B unstarred. In fact, I would like to know what was the deed of addendum and what was the deed of rectification in that particular case. हांगा तुवें जो प्रश्न विचारला तो प्रश्न असो आसा की क्वांटम ऑफ लँड लीज बार सोल्ड बार हँडेड ओवर टू एसईझेड इन द स्टेट. हांगा तुका हांवें उत्तर दिलां पळय न्ही, ते उत्तरा भितर तुजें तेंय आसा. एकूण 19 जाणांनी एसईझेडा खातीर एप्लाय केल्ले 2006. तातले 15 ची एप्लिकेशनां मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्सची आसा, तांचे कडेन सरकारान धाडलेली एप्रुवला खातीर, आनी तातूंतले 7 एसईझेडांक हे परमिशन दिल्लें आसा आनी 7 भितर हे जे आसा ते तुका हांवें एनेक्शर 1 दिल्लें आसा उत्तर. Speaker sir, in fact, it is a question which is, as the reply has come on unstarred. Anyway, since it is not there in this question, I will not ask that. I want to know, I had asked a question, specific question, and in that question we had asked whether the land will be handed over to original owners. I have got a reply, no sir. In fact, the intention of the government, is it there to give it to the original owners? At least that reply I was expecting. There is no such reply. It is said the present status is said, at present the status quo is maintained in view of the Supreme Court. But I had asked a specific question whether the government has intention to give. I was asking that question because there was a demand from the original owners that the land be handed over back to them. So I have just asked him a question. एसईझेड जे 7 प्लॉट दिल्ले आसा, एकूण 38,40,000 जी जमीन दिल्ली आसा, तातूंतले गव्हर्मेंटान एसईझेड पॉलिसी विड्रॉ केली. ते उपरांत आयडीसीन तांकां शोकत नोटीस इश्यू केल्यो. गव्हर्मेंटाच्या आदाराचेर म्हणजे सरकारान हो घेतलेलो निर्णय जो आशिल्लो तो घाई गडबडीन घेतलेलो, ताका बरोबर प्लॅनिंग नाशिल्लें आनी कोर्टात दिसलें इलिगल. आतां हांव एकच गजाल सांगूंक सोदता तुका की ही जमीन जी आसा ही आतां आयडीसीची आसा. तेन्ना प्रश्न येना ती खंयचे तरी मुख्य जो ओनर आसा ताका दिवपाक प्रश्न येना, कारण आयडीसीन घेवन ती तांकां दिल्ली आसा. आनी जेन्ना हायकोर्टान डिसिजन दिलें की ही जमीन जी आसा ही परत आयडीसीक दिवची म्हणून तांकां, ते आधाराचेर ते सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान स्टेटस को मेंटेन केल्लो आसा. Because sir, that is why I had asked this question, whether the land will be given to original owners. Because in Verna itself, more than about 10 lakh square meters was there. 10 lakh is a big area. So why not hand over? That's why, and the demand was there of the NGOs and of all the people during the SEZ. That is why I had asked that question. I had made original landowners because I knew the answer would come IDC. Because sir, one more question. I just want from the government an assurance that they will at least hand over back to the owners or not. And second, I had asked for a time frame. ना 2002-2003 ही लँड एक्वायर जाल्ली आनी वेर्णा तूं सांगता तशें न्ही. वेर्णा 24,05,236 स्क्वेअर मिटर जमीन तांकां दिल्ली आसा आनी केरी पठाराचेर 12,32,000 दिल्ले आसा आनी सांकवाळे 2,03,650 स्क्वेअर मिटर दिल्ले आसा. आनी जी जमीन जी आसा ती 2003 जी एक्वायर केल्ली तेजे मालक आतां आयडीसी जावन आसा आनी म्हणून ओरिजिनल जो कोण तुगेलो ओनर आसा ताका दिवपाक हांगा प्रश्नच येना. Okay.
Speaker sir, one last question. I'll clarify to you one thing. I think you are under assumption that this land was acquired to be given to SEZ. No, it was This acquired, was acquired by for IDC and handed over. Expansion of No, the industrial correct. estate, so it will be used for that purpose. SEZ. No, why I asked? Because there was a demand from the owners to be handed over. So there is no issue. The government doesn't want to give, no. In fact, How can it give acquired land? Government can't give acquired land back. no, there was a demand. Acquired land पुरती दिवपाक I know येना. that, but there was a demand because SEZ naka डिमांड त्यांना असलो म्हणून acquired केलेली land परत दितलो जर तू जाल्यार ऑक्शन करचें पडटा. no issue. So in fact, Speaker sir, one last question. What is the status of the SEZ case? ती तशी धरपाची हुंय तरी कितें जाल्यार कोण ते land परते हाडपाक कितें जाल्यार what are the steps the government will take to see that land is handed over? At least what is happening in the Supreme Court? What is the status? Whether the government will take some steps to expedite a matter? At least that issue. सुप्रीम कोर्टाचो प्रोसिजर पळय आसा हो खूब मोठो आसा आनी ह्या प्रोसिजरा प्रमाणे सुप्रीम कोर्टान अजून पर्यंत म्हाका दिसता तो प्रोसेस स्टार्ट करूं ना आनी जेन्ना सुप्रीम कोर्ट हो प्रोसेस स्टार्ट करतले तेन्ना खरे हितूंतलो मुवमेंट कमेंस जातलो. आतां सुप्रीम कोर्टाचे नोटिसीस आर टू बी सर्व टू ऑल रिस्पोंडंट्स, notices to be served to remaining respondent if not served earlier, reply to be filed by the respondent after reply listed before the court for hearing. अशे अनेक गजाली जे आसात, अनेक पॉइंट आसात, हे सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंत माध्यमांतल्यान येवंक जाय आनी म्हणून सुप्रीम कोर्ट जेन्ना डिसायड करतले तेन्ना हो विशयाचो सुटाव जातलो अशें म्हाका दिसता. Shri Vijay Sardesai. The minister in his reply has said that 38 lakhs of land was given to the people to set up the SEZ. Now that the SEZ policy is withdrawn, this land is lying idle with the IDC. What are you doing with that land? Or are you trying to evolve another policy which will be under some other garb but the same SEZ? ही जमीन पळय आसा ही आतां जो व्यक्ती आसा जांकां 7 जाणां तांकां दिल्ली आसा आनी ताजेर सुप्रीम कोर्टान स्टेटस को मेंटेन करचें म्हटलां आनी ताजेर दुसऱ्यान प्रश्नच येना. तशें म्हणना आतां थंय कितें चल्लां, थंय ते जमनीन कितें आहा, कित्याक इश्यू असो आशिल्लो की IT रिलेटेड म्हणून लोकांनी घरां बांदपाक स्टार्ट केल्ली. सगळे जे हाका दर्यो दिसतालो इट वॉज रियल इस्टेट अंडर द गार्ब ऑफ SEZ. थंय ते घरां बांदूंक लागिल्ले म्हणून बोवाळ जाल्लो. SEZ मंच मातानी साल्दाना जेन्ना बोवाळ मारतालो दॅट वॉज बिकॉज लँड वॉज सोल्ड फॉर रियल इस्टेट पर्पजीस. आज ते चालू आहा काय तुमी ते बंद दवरला ते म्हाका जाय, कित्याक IDCची जमीन दी. IDC जमीन अजून SEZ लोकांच्या ताब्यान आसा पण आतां आमी आमचो AG जो आसा ताजे कडेन ओपिनियन घेवन मुखारलो प्रोसेस स्टार्ट करतले. पूण थंय घरां बांदनात मरे रियल इस्टेट. ना घर कशें Shri बांदतले. Pramod Sawant. अशें खूब तेन्ना खूब मोठें हें जाल्लें. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आनी ताजेर कितें कारवाई जाली? ही जी SEZ दिवपाची प्रक्रिया जी आसा ही 2006 जाल्ली आनी 2006 कोणाचें सरकार आशिल्लें आनी कोण CM आशिल्ले हें सगळें सभागृहाक खबर आसा. ताजेर आनी वेगळें उत्तर हांवें दिवपाचो प्रश्न येना. 2006 जाल्ली. त्यांची गव्हर्नमेंट अनबाउंड केलेली 2006 जाल्लो विशय न्ही. Shri Francis Pacheco. प्रश्न फुडलो Shri Benjamin Silva. स्पीकर सर, म्हजो मतदारसंघ आसा तो खंयचो प्रश्न? सॉरी Question. I may be permitted to ask question number 3A. Permitted. Ask. Speaker sir, answer is as per circumstance. स्पीकर सर, म्हजो मतदारसंघ हातूंत लोक रावता ST नियरली 40%. आनी हांवें क्वेश्चन विचारलेलें ST पॉप्युलेशना खातीर कितल्यो स्किमी आसात काय म्हणून. आन्सर दिला ओन्ली 3 स्किम्स. हांव मान्य मंत्र्या लागीं विचारपाक सोदतां अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हज्या मतदारसंघांत कितले एप्लिकंट्स आसा? Speaker sir, ST फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे 3 मार्च 2003 सालाक सुरू जालें आनी त्या उपरांत शेड्यूल ट्रायब्साच्यो विकासा खातीर गव्हर्मेंटान ज्यो स्किमी सुरू केल्यो
तातूंत प्रामुख्यान 3 स्कीमी आशिल्ल्यो, आश्रय आधार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी शॉर्ट टर्म लोन. आतां ऑनरेबल MLAन म्हाका जो प्रश्न विचारला की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किमी अंतर्गत की तांच्या मतदारसंघांतल्यान आत्ता पर्यंत एक एप्लिकेशन आयिल्लें आसा आनी तें डिस्पस जाल्लें आसा. दुसरी स्कीम आश्रय आधार्य हातून कितले एप्लिकेशन आसा? स्पीकर सर, म्हाका आत्ता जे इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा त्या इन्फॉर्मेशन अंतर्गत कितने वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान 9 एप्लिकेशन आसा आनी ती डिस्पस जाल्ली आसा. Speaker, sir. Nearly 40% ST population म्हणल्यार 12,000 जाता. 10,000 धर. 10,000 लोकांमध्ये फकत 10 एप्लिकेशनां. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचे तरी कितें फॉल्ट आसा न्हू जाल्यार लोकांशी ह्यो स्किमी पावोंक ना. तर गव्हर्मेंट हाचे विशीं कितें उपाय घेतलेला? स्पीकर सर, शेड्यूल्ड ट्रायब फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन किंवा शेड्यूल्ड ट्रायब्साचो एकंदर विकास ह्या संदर्भांत आमकां सगळ्या संबंद गोंयच्या जनतेक खबर आसा की फाटल्या सरकारा वेळाचेर की एक जी माहिती मेळिल्ली आसा की फाटल्या 2003 साल ते आत्ता पर्यंत की गव्हर्मेंटान केवळ 28 कोटी रुपया दिल्ले आनी ते त्या प्रमाणे ते डिस्पस जाल्ले आसा. तशें पळयत 10 वर्सांक 28 कोटी विचार करात. आनी सबंद ह्या विशयांतलें एक मोठें आंदोलन सबंद गोंयच्या जनतेन पळयल्लें गेल्लें आसा. आनी त्यामुळे की हे सरकार फाटले सरकार की स्किमी आत्ता पर्यंत पळय इन्फॉर्म मेळ्ळे आसा फक्त 3 स्किमी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यो. आनी फाटल्या सरकाराक त्यो स्किमी ज्यो 3 स्किमी ताजें अवेरनेस करपाक सुद्दां अपयश आयिल्लें आसा. ही सत्य स्थिती हांव मानता. त्यामुळे आमच्या सरकारान अत्यंत विशय सिरियस घेतलेलो आसा. ह्या सरकारान ह्या बद्दल आमी अनाउन्स केल्लें आसा की ह्या ST कॉर्पोरेशना माध्यमांतल्यान ज्यो स्किमी आमी फुडें व्हरपाक सोदता त्या खातीर 100 crore रुपीज दवरलेले आसा. आनी त्याच बरोबर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक इन्फॉर्मेशन देणारो असो तरी एक सेल अपॉइंट करून की ह्यो स्किमी सगळ्या लोकां पर्यंत चडांत चड कशे तरेन पावतल्यो ह्या सगळ्या योजना आमी आखलेली गेली आसा. स्पीकर सर, 2005 वर्साच्यान आयज पासून लोन्स जे अप्लाय केले आसात 35 lakhs ते अजून पासून डिस्बर्स जावंक ना. हे केन्ना जातले? 35 crores. स्पीकर सर, म्हाका जे आत्ता पर्यंत इन्फॉर्म मेळिल्लें आसा आत्ता पर्यंत जवळ जवळ 45 crore अर्ज आत्ता पर्यंत पेंडींग आसा. म्हणून ह्या विशयांतलें अत्यंत आमी सिरियस घेतलें. आतां हांवें सांगलें की ह्या सरकारान 100 crore रुपीज अनाउन्स केल्ले गेल्ले आसा. त्यामुळे आमी आमचेर प्रेशर आसा की हे चडांत चड लोकां पर्यंत कशे ह्या वर्सा पर्यंत पावतले. त्या दृश्टिकोनान तुवें तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतली मॅक्झिमम एप्लिकेशन हाडची आनी आमी डिस्कस करतात. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, हे स्कीम जी आसा ताका श्युरिटी एक गव्हर्मेंट सर्वंट जाय. आनीक म्हाका मान्य मंत्र्याक सांगपाक जाय ही गव्हर्मेंट सर्वंट जी श्युरिटी आसा ती विथड्रॉ करपाक. कित्याक कितें तरी स्कीम घेतलो जाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट एकल्याकूच श्युरिटी रावपाक जाता. इतले लोक गव्हर्मेंटाक थंयसर कामाक ना. तर म्हाका मान्य मंत्र्या लागीं एश्युरन्स जाय ही श्युरिटी आसा ती विथड्रॉ करपाक. स्पीकर सर, ताजी जशें तुमी उलयता ताजे फील म्हाकाय आयिल्लो आसा. सबंद गोंयभर ST कम्युनिटीच्या गांवांनी फिरता आसतना की अनेक वाड्याचेर गव्हर्मेंट सर्वंटूच ना. त्यामुळे गव्हर्मेंट सर्वंट ना त्यामुळे कोण कोणाक श्युरिटी रावतलो अशे तरेची परिस्थिती आसा. आनी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तुवें म्हायती जी म्हाका म्हायती आसा त्या प्रमाणे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक तशेंच आसा की STच्या लोकांक तशें अजुनूय नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो ना. त्यामुळे आमी एक थारायल्लें आसा की ह्यो स्किमी दिता आसतना खंयचोच गव्हर्मेंट श्युरिटी आमी जावचो ना. एक सामान्य जो त्या भागांतलो एक वेल सेटल अशे जे लोक आसात किंवा एक तांचो वळखीचो अशा तरेचे श्युरिटी घेवन आमी त्यो डिस्कस करतले.